दादल्यान उबरे बरीत माये मोगाचो येवकार आयज सेवा पखवाडा हो एक वार्षिक आमी उत्सव करतात। उत्सव ह्याच खातीर म्हणटात की आमच्यो सेवा आसात त्यो जनते पर्यंत पावपाक जाय म्हणून आमकां एक 7 प्रोग्रामाचें आयोजन नियोजन करपाक लायिल्लें तें आमी सक्सेसफूल रिते सांगे भारतीय जनता पार्टी मंडळा तर्फे केल्लें आसा आनी आयज 5 तारीख आनी हो शेवटचो कार्यक्रम आमचो क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणजे स्वच्छता मोहीम। आमचे भितर आसात आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब राजेश गांवकर, तसेच आमचे सगळे सरपंच, आदले जिल्हा पंचायत चेअरपर्सन बाब नवनाथ नाईक, तसेच आमचो भाटीचो सरपंच बाब चंद्रकांत, आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य बाई राजश्री गांवकर, तसेच आमचे माजी गडकर, तसेच सगळे काउन्सिलर्स, आमचे नेतुर्लेचे सरपंच बाब बुंदावरक, कावरे पिल्ला सरपंच बाई विधी, उपस्थित आशिल्ले सगळे पंचायत मेंबर, आमचे रिवणचे पंचायत बाय सरपंच बाय वैशाली, सगळे सरपंच पंचायत सदस्य हांगा उपस्थित आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाचे कार्यकर्ते, बुथाचे कार्यकर्ते आनीक बाकीचे सगळे आमचे पदाधिकारी। खूब बरें दिसता ज्या ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीन आमच्या सांगे मंडळाक जो कार्यक्रम दिला तो उत्स्फूर्तपणान पार पडटात। आमी पळयतात की नरेंद्र मोदीचे 12 वर्सांची जी कारकीर्द आसा अत्यंत म्हणजे यशस्वी कारकीर्द, ज्या हातून भितर भारताचो लक्षा मोक्षा सगळो सुदारलेलो आसा। आमी पळयतात की 12 वर्सांची कारकिर्दीन भारताक एक वेगळो सन्मान नरेंद्रजी मोदींच्या पंतप्रधान काळान भितर मेळ्ळो। म्हणूनच आयज आमकां खूब उमेद दिसता की एक नव भारत निर्मितीन भितर ज्या आत्मविश्वासान डिजिटल भारत आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, बाकीचे सगळे जो संकल्प आसतले, आमचे सॅटेलाइट आसतले, मिसाइल्स आसतले, म्हणजे आमच्या स्पेसान भितर काम आसतले, आमच्या जमनीचेर काम आसतले, आमच्या सागरान भितर काम आसतले, नौदल आसतले, शिप बिल्डिंग आसतले, अशा प्रत्येक क्षेत्रान भितर नरेंद्र मोदीजींची जी यशस्वी कारकीर्द आसा ती 12 वर्सां भितर पयली आसा। सगळ्यांत यशस्वी पंतप्रधान म्हणजेच लॉंगेस्ट सर्विंग पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदीजीन काम केल्लें आसा। आमी पळयतात की फॉरेन अफेअर्स ज्या रितीन तांणी आमकां डील केल्लें आसा आनीक भारताचो सहयोग इतर देशांमदी आसा आनीक भारताचे जे सन्मान आसा आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी जेन्ना केन्नाय सर्वे जाता, जेन्ना केन्नाय तांकां क्रेडेन्शियल्स दिवपाक जाय, संपूर्ण विश्वान भितर एक विश्वनेता म्हणून तांची इमेज जाल्ली आसा आनीक अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर इतके सन्मान तांकां प्राप्त जाल्ले आसात। आनी त्याच धर्तरेचेर आयज आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय हो संकल्प घेवन मुखार वता आसतना आमच्या ह्या गोंयच्या प्रत्येकाक एक स्वयंपूर्ण करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आत्मनिर्भर भारत ही आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची घोषणा आणि स्वयंपूर्ण गोंय ही आमच्या लाडके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्यो घोषणा पूर्णत्वा कडेन व्हरता आसतना आमकां पळयतात प्रत्येक नागरिकां भितर आसा त्या क्षमतेन काम करपाची आणि तांच्या हातान काम दिवपाची आणि तांचे जे कितें उपजिविकेची साधनां आसा ती पुनर्जीवीत करपाची आणि तांकां सन्मानाचें जीवन जगपाचें हें काम आमी आतां पळयलें आसा। म्हणूनच आयज विशय खंयचोय आसूनी आमी जेन्ना 4 लोक 10 लोक 100 लोक एकठांय येतात तेन्ना एक बरें विधायक कार्य सुरू जाता। म्हणूनच आमी खंयच्याय सरकारी यंत्रणेचेर अवलंबून न रावता आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या श्रमदानांतल्यान अनेक प्रकल्प आमी सादरी करतात, अनेक म्हणजे ज्यो गोष्टी जावपाक जाय देशा खातीर त्यो आमी करतात। अशा बारीक बारीक कामांतल्यान आमचो देश आत्मनिर्भर जाता, आमचो देश स्वयंपूर्ण जाता, आमच्या देशाक एक वेगळो सन्मान प्राप्त जाता। अशा पद्धतीचें कार्य आमच्या कार्यकर्त्यां कडच्यान अपेक्षीत आसा। आमी एक उलो मारले नंतर आयज असंख्य अशे कार्यकर्ते ह्या ग्रावंडाचेर देंवतात आणि आपापली जी जबाबदारी आसा, आपलें योगदान आसा, आपलें श्रमदान आसा ह्या देशाच्या उन्नती खातीर, नव भारताच्या निर्मिती खातीर आमी करून दितात। आमचें उद्दिश्ट आसा की ह्या आमच्या सांगे मतदारसंघान भितर जे रस्ते आसतले ते आमकां प्रत्येकाच्या घरा कडेन हॉटमिक्स रस्तो, प्रत्येकाच्या घरान भितर 24 तास उदक आणि प्रत्येकाच्या घरान भितर जी वीज आसा खंडीत अशी वीज आमकां पावोवपाचे आसा। प्रत्येकाच्या घरान भितर आमच्यो सोशल सेक्युरिटी स्किम्स आसा त्यो पावोवपाच्यो, तेच म्हणजेच आमचे DSS आसतले, आमचे लाडली लक्ष्मी आसतले किंवा आमच्या गृह आधार आसतले किंवा आमच्या अटल आसरा योजना आसतली
आनी आमच्या दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्यो स्किमी आसलेल्यो ह्यो सगळ्याक पावोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक यशस्वी कामगिरी ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या 3 टर्मान भितर आमी केल्ली आसा. परत एक फावटी हांगा जमल्या सगळ्या कार्यकर्त्याचे खूब खूब मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता. अत्यंत म्हणजे थोड्या वेळान भितर आमी उलो मारलो आनी असंख्य अशे कार्यकर्ते हा म्हणटा हांगा जमले आनी आमी आयज हो रिवण भागांतलो बाजार मार्केट आमी परिसर आमी आयज क्लिननेस ड्रायव्ह केलो आनी तातूंतल्यान एक मेसेज आमी सगळ्यांक दिल्ली आसा की क्लिनिनेस ही फक्त सरकाराची जबाबदारी न्ही, प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. आमी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आसा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आयज भारत देशाक जर मुखार व्हरतलो जर जाय जाल्यार प्रत्येकान आमचे स्वयंभू जावपाक जाय, आपली जबाबदारी पाळपाक जाय, आपले कर्तव्याची वळख तांकां आसपाक जाय. आनीक आमी केन्नाय कितें खाले पिले नंतर ताचे सार्वजनीक ठिकाणाचेर ती दुर्गंधी करपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मेसेज आमी दितात. म्हणून हांगा जमल्याचे हांव खूब खूब मना काळजांतल्यान खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. जय हिंद. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.